चवथीचो उत्सव गोंयांत व्हड सण आशिल्ल्यान गोंयकार व्हडा उमेदीन हो उत्सव मनयतात. अंदू कोवीड महामारीक लागून गोंयकारांच्या चवथीक उमेद कमीच आसतली. तातूंतच गोंय सरकार केन्ना कसलो आदेश जाहीर करतलो हाचो नेम नाशिल्ल्यान वास्कोंतल्या लोकांच्या मनांत भिरांत आसा. ताका कारणूय तशेंच आसा. गोंयांत सगळ्यांत चड कोवीड दुयेंती वास्कोंत मेळ्ळ्यात. देखून वास्कोंतल्या चडशा वाठारांत लोकांक भोंवपाचेर बंदी घाल्या. अशा परिस्थितीत चवथीचो सण मनोवप कसो असोय प्रस्न वास्कोकारांक पडला. सरकार हो सण मनोवपाक दितले काय ना होवूय प्रस्न आसा. देखून गोंय सरकारान चवथीच्या सणा संदर्भान आतांच निर्णय घेवन एक मार्गदर्शी सुचोवणी जाहीर करची अशी मागणी वास्कोंतले लोक करतात. काल सरकारान सेक्शन काडलेलो कर्फ्यू. सो आतां काडलो म्हटल्यार रोखडी 20 दिसान चवथ. परतून समज सरकार इम्प्लिमेंट परतून सेक्शन 141 करता जाल्यार परतून टायमाची खंय तरी हे जातले, एक चिंतीत लोक जातले. पूण टायम परतून येयलो हितून हे सेक्शना भितर आनी हे चतुर्थी भितर. तशेंच आतां गोंया भायर गांवांत म्हणटा ते खंय तरी एडजस्ट जावंक शकता लोक, बाबा 8 पयलीं विसर्जन करपाक. पूण वास्को सारक्या शहरान आनी मडगांव सारक्या व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी गणपती काडटा त्यो धाम. सो हेजेर खंय तरी सेक्शनाचें उल्लंघन जातलें. सो तेच्या पयलीं कितें सरकाराचें कितें फाल्यां जाल्यार चवथ फाल्यां म्हणल्यार आयज तेंच्यांनी सेक्शन काडलें 144 इम्प्लिमेंट केलें. लोकांचेर एक प्रसंग निर्माण जाता. सो तोय सेक्शनाचेर मातशें सरकारान ते SOPन घालून वांगडा सेक्शनान टोटल SOP शूड बी डिक्लेअर्ड फॉर द पीपल ऑफ गोवा. सेक्शन तेंच्यांनी एक बाबा SOP डिक्लेअर केलें आनी SOP लोकांक सांगलें जाल्यार लोकूय हेचेर समाधान जातलें आनी लोकांक कळटलें बाबा कितें आमी कितें फॉलो करप आनी कशें कितें तें सगळें कळटलें. सो आमचो जो बिझनस 30 वर्सां जालीं आमी करता. म्हाजे पयलीं म्हाजी आजी करताली आनी आजीच्या मागीर हांवें कंटिन्यू केलो. सो हांवें 7 वर्सां आसलो तेन्नाच्यान हांवें हो बिझनस स्टार्ट केल्लो. दुसरें म्हणल्यार हो प्रॉब्लम जो कोरोनाचो आयलो ताका लागून भरपूर इश्यूज येयलेले आहा. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका जे ट्रॅवल म्हाजे गणपती सगळे पेंटच्यान येतात. सो पेंटच्यान हे मातयेचे आनी आमचे तांबडे चिकट मातयेचे आनी शाडो मातयेचे. सो प्रॉब्लम हो येयलो की आमकां पेंटच्यान जेन्ना गणपती येयले तेन्ना 15 दीस आमकां आमचे जे कामगार आसले जे लोडर्स आनी ड्रायव्हर आहा तांकां 15 दीस आमकां तांकां क्वॉरंटायन करपाक पडलें. ताका लागून तांचो खर्च वाडलो. तो खर्च आमकां दिवपाक पडलो. ताका लागून म्हाजे गणपतीचे मातशे म्हाका रेट्स वाडोवंक पडले. तो आतां प्रॉब्लम हो जालो की जे कस्टमर्स येता म्हाजे कडेन ते म्हणटा रेट कित्याक वाडला. ते म्हणटा हांव प्रॉफीट काडटा म्हणून. म्हाका तो प्रॉफीट काय ना. प्रॉब्लम म्हाका येयल्लो आहा की तो म्हाका लॉस जाल्लो आहा म्हणून ह्यो गणपतीची मातशी म्हाका रेट वाडोवंक पडली. मे बी 100-200 रेट वाडलेली आहा त्याचेर. सो गव्हर्मेंटाक हांव मागता की कितें तरी सोल्युशन काडून लोकांक सांगपाचें कशें हें सेलेब्रेशन कंटिन्यू करपाचें तें. आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाजे थोडे गणपती आवट ऑफ इंडिया मॅक्सिको बीन वयता. सो तेंचो प्रॉब्लम आहा की आवट ऑफ इंडिया आतां हांवें ह्यो कसो धाडपाचो तो. सो हांव गव्हर्मेंटाक मागता की प्लीज कितें तरी म्हाका आमकां हेका लागून सोल्युशन काडून दियात.